फाटले 3 दीस जाले म्हापशेच्या आरटीओ कार्यालयांत इंटरनेट कनेक्शन ना. लायसन्स आनी हेर कामां करपाक आयिल्ले लोक फाटल्या 3 दिसांक इंटरनेट कनेक्शन नाशिल्ल्यान बेजारल्यात. कामां अडकून उरल्यांत. लोकांक आपली कामां करपा खातीर वरांची वरां लायनीन उबें रावचें पडटा. सकाळीं गेल्यार इंटरनेट कनेक्शन ना अशें सांगून सांजेर आपयतात आनी वरांची वरां रावचें पडटा अशें कागाळी आरटीओ कार्यालयांत कामां करपाक लोकांनी केल्या. वरसून येयलो हांव 3 दीस जाल्यार नेटूच चलना. 3 दीस जाल्यार येता एवरीडे म्हजें काम करपाक, एप्लिकेशन कॅन्सल करपाक. 3 दीस जाल्यार नेटूच चलना. नेट चलना म्हाकूय गावना. 9:30 यो म्हणटा ते, 9:30 मातशे नंतर यो म्हणटा, चलता जाल्यार पळोवया म्हणटा. 3 दीस ती आतां 3:30 यो म्हणटा तो. 3:30 आमी तेच सांगलेलें. येवन परत खोटाडले, परत येयना, परत आयचो तिसरो दीस म्हाजो वेस्ट. आनी लोक येता कितले पयसून सगळे बसपाक कांय ना हांगा सगळे लोक येवन वयता. 3 दीस जाले मागीर 3 दीस वेस्ट जाले हांगा येवन. कांयच ना हांगा कितें तरी आसलें. लोक खूब सायंटिफीक येता न्हू, कितें तरी आसलें सुविधा उदकाक कितें तरी आसलें. कांयच ना, बसपाक येयलो. टेक्निकल फॉल्ट आमी काय करूं शकना. GBBN ते आमी कॉल तांकां करून मॅसेज दिला, ते पळयतात. सो ऑल ओवर गोवा नेट डावन आसा. कांयच सजेशन जायना. तेजे पळय आमी केन्ना सॉल्व करता. टेक्निकल हांव कांय सांगूंक शकना. IT हें जें आसा GBBN तांकां तुमी विचारूं शकता. खुबदां अशें जातालें की एका वरान बी येतालें न्ही, पण आमी सांगना की एका वरान यो. स्टाफ सांगता सर. साफ सांगता पण कित्याक येवूय शकता न्ही. तो टेक्निकल फॉल्ट केन्नाय रिपेर जावं शकता. कित्याक केबल कट आसता आनी कितें आसता, खंय कितें आसा म्हाकाय खबर ना, कित्याक हांव फुडल्यान वचना. टेक्निकल इशू आसा. सो GBBN जें हें आसा तें आमकां प्रोवायड करता, सर्वीस प्रोवायड करता, तांचो इशू आसा. हांगासर सोय सुविधा पासून सिनियर सिटीजनांक खंय चॅर्स ना बसपाक वगैरे. तो इशू वेगळो. आतां आमी डिस्कस करता नेटवर्काचो. आतां आमी सगळी सोय केल्या ऑनलायन. आयटीएल येवची गरज ना. ओके. सो ताणें ऑनलायन जें कितें आसा पळय तें ताणें फेसिलिटी घेवपाक जाय.